ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। आमगेलो पयलो गुरु म्हटल्यार आमचो आई बाबा, दुसरो गुरु म्हटल्यार आमगेली सर आणि टीचर, आणि तिसरो गुरु तिसरो महागुरु जो विनाकारण आमकां शिकवण दियत रावता तो म्हटल्यार आमगेलो बॉस। तर आयज ट्राय करूया टू डू पोस्टमॉर्टम ऑफ एव्हरी बॉस इन द वर्ल्ड। तर व्हिडिओ स्टार्ट करच्या आधी एक मागणी, हो व्हिडिओ आम्ही जे कामगार वर्ग लोक आसा तांच्याच मदीं दवरा, कारण हो व्हिडिओ पळयताना तुमगेले जर तू हासप सुटलें आणि हासताना तुमकां जर तुमगेल्या बॉसान पळयलें जाल्यार तुमगेलो जॉब वचपाचो चान्स आसा, आणि ह्या टायमार परतो नवो जॉब मेळपाचें मातशें कठीण आसा। मागीर तुम्ही म्हाका ब्लेम करिनाका, हांवें पयलींच वॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा। हेअर कटिंग सलूनात तू मालो असू किंवा असो तू भुसारी पसऱ्यार वर्कर, मल्टीनॅशनल कंपनीत तू एम्प्लॉई असू किंवा असो तू वडापाव गाड्यार क्लीनर, एव्हरी टाइम तुजो बॉस तुका मिस करतलो आणि देर इज समथिंग अर्जंट अशें म्हणून तुमकां अननेसेसरी हॅरेस करतलो। तुमकां सांगता तुमगेल्या लायफान कितें चल्लां, तू खुश तर ना, तू कितें करता हे तुमगेल्या बायले उपरांत सपोज कोणाक इंटरेस्ट आसा जाणून घेवपाक जाल्यार तो म्हटल्यार तुमगेलो बॉस। कितल्यो बाबा ते फोन कॉल्स आणि कितल्यो त्यो मेसेजेस, म्हजी बायल तर म्हजो खंय तरी अफेअर चालू आसा असो दुबाव घेयत रावता, रात्री अपरात्री वेर आर यू एमर्जन्सी। अरे निर्लज मनशा, लग्न जाला म्हजें, म्हाका बरेच कितें करपाचें आसता, आयदनां कपडे घर झाडून म्हाकाच घेवचें पडटा, ऑफिसान तू बॉस आणि घरात ते बॉस आसता। घरच्यांक अशें दिसता म्हाका काय काम आसना आणि बॉसाक सदां अशें दिसता हांव सदां बेकार आसता, दी अजून काम। आणि कितें ते तुमगेले परते व्हिडिओ मीटिंग, दर्शन यू आर इनविजिबल। अरे मूर्खा, मुद्दम व्हिडिओ ऑफ करून दवरिला। अप्रेझलाचे जेन्ना हांव नाव काडटा तू फुल नेटवर्क आसून सुद्धा फ्रीज जाता, ताजें कितें? न्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कर, काय हरकत ना, पण तातूंत तुगेले ड्रेस कोड आसता, फॉर्मल घालून बस, टाय घालून बस, तुझे डिमांड काय काबार जायना। आणि मुळात तू जितको म्हाका पगार दिता हांव अंडरवेअर किंवा बनियान विकतो घेवपाक शकता, आता तुझी चॉईस कितें घालून बसून तें सांग। तुमका सांगता म्हाका जाल्यार एक फावट अशें दिसता फाटल्या जन्माक म्हजो बॉस वॉचमॅन आसूंक जाय। वॉचमॅन कसो कोण कितल्यांक आयलो कोण कितल्यांक गेलो हाची नोंद करता, तसोच म्हजो बॉस कॅबिनान बसून ह्या सगळ्यांची नोंद करता। बॉसान कितें मिस्टेक केली जाल्यार सॉरी गायज, देर इज सम टेक्निकल एरर, आणि सकाळी म्हजो अलार्म वाजलो ना आणि ताका लागून हांव कामाक लेट पावलो, तो म्हजो पर्सनल एरर, तो टेक्निकल न्ही। क्या रे उधर के चौकीदारी कर। ऑफिसान कोण चोडू दिसले जाल्यार हासन गुड मॉर्निंग, आणि दर्शन दिसना फुडें, दर्शन यू आर नॉट परफॉर्मिंग। अरे डबल स्टँडर्ड्स। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आणि मातसो कितें आयज हांव हाफ डे वता अशें म्हटलें जाल्यार कंपनीचे एकूण शेअर्स म्हाकाच लागून पडटले असो दिता म्हाका लूक। आणि खंयच्याय चेडवान जर तू विचारलें जाल्यार डोंट वरी, दर्शन विल हँडल ऑल द बुक्स। हांव कितें करूं, करस्पॉन्डिंग करूं, सबमिशन करूं, टेंडर भरूं, कोटेशन करूं, कितें करूं, त्या रातचो टेन्शनान सोरोप येवन इंडियन इकॉनॉमी सुदारूं, कितें करूं। टार्गेट, नंबर, अचिव्हमेंट्स, डेव्हलपमेंट, सेल्स, फिगर, प्रोबॅबिलिटीज, परफॉर्मन्स, प्रॉफिट, लॉस, नेट, ग्रॉस ह्या सगळ्या शब्दांची तू खेळी करता, आणि जेन्ना हांव इन्क्रिमेंट, अप्रेझल, प्रमोशन, सॅलरी रेस हे सांगता तेन्ना तू तुगेले कान धरता। वा, तुमकां एक दुर्दैवी घडणूक सांगता, कोविड-19च्या टायमार आमगेल्या बॉसान ऑफिस व्हॉट्सअप ग्रुपान एक मेसेज धाडली, वी आर टुगेदर इन दिस अशी मेसेज केली। 100 रुपया लागून माझो टार्गेट जालो मिस, हांवें तुजे पाय धरले, म्हाका इन्सेंटिव्ह दी प्लीज। तेन्ना खंय गेले तुगेले वी आर टुगेदर इन दिस? अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़, मुझे नहीं छोड़ूंगा सरकार। पयली मोठे प्रॉमिसेस, मागीर हात वयर काढून कंपनी लॉस अशें म्हणटा। टीम बिल्डिंगेच्या नांवा खाला आमकां सदां तू लॉलीपॉप दाखयता, वा बॉस बडी बातां आणि भीक तू मागून खाता। एका फावटी तर हाडाची काडा करून हांवें टार्गेट कंप्लीट केलो, आणि टार्गेट कंप्लीट जालो म्हण हांवें बॉसाक सांगलें जाल्यार म्हाका असो दुबावाचो लूक दिता। मागीर कितें इन्व्हेस्टिगेशन, अकाउंट्स टू IT डिपार्टमेंट, हाणें टार्गेट कंप्लीट केलोच कसो? म्हजो काय सेल्फ रिस्पेक्ट ना काय तोय HR डिपार्टमेंटा भशेन खंय न्हिदोंक गेला? हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। ही म्हज्या भितरली एक चळमळ आसा अशें समजा। व्हिडिओ जर तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक करात, तुमकां एंटरटेनमेंट बोनस मेळटलो, आणि शेअर केलो जाल्यार तुमकां इन्सेंटिव्ह मेळटलो, आणि जर तुम्ही काय केले ना जाल्यार तो तुमगेलो प्रमोशन, तो केन्नाच जावचो ना। आता मातशी लज धरात आणि लायक, कमेंट, शेअर करून वचात।
आणि दुसरी गजाल अशी, हो व्हिडिओ शेअर करताना वयल्या लेवलीचेर व्हरू नाका, कारण तुमकां येतली मजा आणि म्हजो जॉब वतलो. म्हज्या बाबतीत म्हजो बॉस मातसो पॉझिटिव्ह आसा, तसो म्हजो बॉस बरोच आसा. फाल्यां म्हाका कामाकूय वचपाक जाय आणि ताकाच लागून मातशें कवरूय करून घेवपाक जाय. नतमस्तक, निवळ मोग, देव बरे. ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम.